सगळ्या भुरग्यांक बरे शिक्षण मेळचे म्हूण देशभर जागृताये खातीर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघान काडिल्ली जागृती यात्रा सध्या गोंयांत पावल्या। गुजरात, तामिळनाडू आनी ओरिसांतल्यान चालू जाल्ल्यो ह्यो तिनूय यात्रा 1 मार्चाक दिल्ली पावतल्यो। ते व्हडली सभा जातली। मुळावे शिक्षण आवय भाशेंतल्यानूच जावंक जाय अशें मत यात्रेचो मुखेली महासंघाचो सरचिटणीस ईश्वरान उक्तायलें। शिक्षणाचो दर्जो सुधारचो म्हूण जागृताय करपा खातीर प्राथमीक शिक्षकांनी जागृती यात्रा काडल्या। तामिळनाडूंतल्यान सुरू जाल्ली ही यात्रा बुधवाराक गोंयांत पावली। Commercial people are taking responsible for education and they are doing very much and they are making as a business. So the education becoming a commercial. So the poor people is a question where their children can go to the school. Because they want quality education, they want better education, they want convenience for children, they want toilet for children. All these facilities are not available in government schools. So automatically the children are going to private schools. Even poor students are sending the student, and there is no safety for the children to come back home. Primary education. That is the mother tongue. Very tongue. But then only in the mother tongue they can think, they can thought, they can approach. But the people are going for the English language. English language may be for one part of their life, that's all. But mother tongue is completely essential. We are processing on that, only on mother tongue. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी। गोंयच्या तरणाट्यांनी सांस्कृतिक कार्यावळींत चड लक्ष घालचें असो उलो कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान मारला। तरणाट्या कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार भेटयल्या उपरांत तो उलयतालो। संस्कृतीक कार्यावळींक जाणटे चड दिसतात, हे चित्र बदलूंक जाय अशें मांद्रेकार म्हणटा। गोंयांतल्या युवा कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो बुधवारा जालो। कला आनी सांस्कृतीक मंत्री दयानंद मांद्रेकारान कलाकारांक हे पुरस्कार भेटयले। खूबशा प्रोग्रामांनी आमी पळयता संगीत मोठी संगीत संमेलनां आमी हजर करता आनी त्या संगीत संमेलनान सुरवातीक जेन्ना आमी वयता आनी थंयसरले जे चाहते वर्ग आमी पळयता ते 80 ते 90% चाहते आहा हे 50 किंवा 60च्या वयले चाहते आसता। ह्या प्रोग्रामान मोठ्या संख्येन उपस्थित हांगले यूथ आसूंक जाय आसले, युवक आसूंक जाय आणि युवकूच आसा जाल्यार ही बाबा आमची परंपरा आमची संस्कृती आहा, ही संस्कृती आमी फुडें व्हरपाचें काम जर कोण करतले जाल्यार अशा पद्दतीचे जे युवा कलाकार आहा यांच्यांनीच ह्या संस्कृतीची हे घेवन फुडें वचपाची गरज आहा। थळाव्या भाशांनी शिकप जाले ना जाल्यार मुखार गोंयांत कलाकार उरचे ना अशी भिरांत आमदार विष्णू वाघान उक्तायली। ह्या भाशेचो वापर सार्वजनीक जिणेंत करात, सार्वजनीक जिणेंत तो जावचो असो आग्रह धरात। शिक्षणापासून प्रत्येक कडेन शासकीय कामकाजा मेरेन ही भास वापरली वचची हेच्या खातीर प्रयत्न करात। आणि असे प्रयत्न जर आमी केले जाल्यार फुडले काळ निर्माण जातले। ना जर जालें जाल्यार आमी फक्त तांकां इंग्लिशीचेच मेडिमिक्स दूध जर पियेत रावले तुमी लक्षात दवरा कांय वर्सांनी ह्या पुरस्कार घेवपी भुरगे आसचे नात। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोंयांत 82% लोक स्वता जावन रक्तदान करतात। अनु ही टक्केवारी 90% पावची म्हूण सरकार यत्न करता अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान म्हणला। म्हापशेच्या लायन्स क्लबान फिदाल्गो हॉटेला बरोबर मेळून केल्ल्या रक्तदान शिबिरांत पार्सेकार उलयतालो। Percentage of voluntary donors is precisely increasing. It is a healthy sign. 82% लोक voluntary donate करतात गोंयांत ब्लड। 82 ते 90 वचूंक जाय ह्या वर्सा असो आमचो प्रयत्न आसा। जनतेत अवेअरनेस असल्यारूच ही गजाल जावं शकता आणि अवेअरनेस स्वता पासून करची पडटा, दुसऱ्याक सांगून न्ही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेक युवा काँग्रेसीच्या जायरातीन हसीबा अमीनाक पळोवंक जायना जाले म्हूण ते ताच्या आड कितें आरोप करतात अशें काँग्रेस अल्पसंख्याक गटाचो अध्यक्ष सैफुल्ला खान म्हणटा। दिल्लीन एबीवीपी आणि आम आदमी पार्टी हेमीन तेजेर एलिगेशन केल्लें तेजेर आमकां वायट दिसलें आनी ते कंडेम करतात। बीजेपीचे जे एबीवीपी हांकां पळोवन उजो जालो आनी तेजेर बेशेस क्लेम केली की 300 crores तेजी स्कॅम आसा आनी 1 म्हयनो ते बिहायंड बार आसलेले म्हणून की जे तेजें नांव अशें पिड्यार केलां तेमीन तेजे कडेन एफआयआर जावपाची, तेजे कडेन माफी मागपाची। गोय बंजारा युवा संघटनेन घडून हाडिल्ली बंजारा फन फेअर सर्त वास्को मांगूरचे गोय बंजारा समाज जिखले।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.